नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सेजा गोवाचे एक सोडल्यार बाकीची सगळी लिजां रिन्यू करपाक गोंय सरकाराची हरकत। नेम मोडिल्ल्यान सध्या सेजाची लिजां स्थगीत। 28तली फकत 13 लिजां रिन्यू करपाची प्रक्रिया सुरू। मोपा विमानतळाचो RFQ काढलो, विरोध करून अर्थ ना। मंत्रिमंडळाचो मोपाक तेंको। पेडण्याचे आमदारांचो मोपाचो गजर। गोवन्स फॉर दाबोळेचो बीजेपी खासदाराचेर दबाव। नरक चतुर्दशीक नरकासुराक मारून दिवाळेची तयारी। रात नरकासुराची, रात दीस जागून वता वता थंय नरकासुराच्यो सर्ती। पळयात गोंयचे नरकासूर। कदंबाच्या शटल सर्व्हिसेसची तिकेट वाढली। किलोमिटरा फाटल्यान 30 पैशांनी वाढ। तिकेट वाडीक लागून 5 कोटींची एनावळ मेळपाची कदंबाक आस्त। आणि खेळांत जर्मन प्रशिक्षकांकडल्यान गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत हॉकी खेळाक उर्बा। हॉकी विलेज इंडिया अकादमीचो हायस्कुलांक घेवन हॉकी प्रशिक्षण शिबिराचो उपक्रम। खबरो विस्तारान। स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्या 13 लिजांच्या रिन्युअलाची प्रक्रिया करपा खातीर खण खात्यान आदेश काढला। मात सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सेजा गोवाचे एक लीज सोडल्यार बाकीची लिजां रिन्युअल करपाचो आदेश खात्यान दिल्लो ना। ट्रान्स्फर केल्ल्या लिजां वयल्यान खण कायद्याचो कन्सेशन नेम मोडिल्ल्यान रिन्युअल आडावन दवरला। तेच बरोबर तांच्या बाकीच्या लिजांचेर शाह कमिशनान ठपको दवरिल्ल्यान तीवूय सध्या स्थगीत दवरपाचेर सरकाराचो विचार चल्ला। सध्या तरी गोंय सरकारान सेजाची सगळी लिजां रिन्यू करपाचे दिकेन कांयच केल्ले ना। 28 लीज धारक मिनेरांनी गोंय सरकाराक हे पयलीं स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ली। सरकाराचे नवे खण धोरणा प्रमाण खण खात्यान मायनिंग लिजांचे रिन्युअलाची प्रक्रिया आतां सुरू केल्या। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण खण खात्यान 13 लिजांच्या रिन्युअला खातीर प्रक्रिया करपाक खण सचिवांक निर्देश दिला। कमीत कमी नेम मोडिल्ल्या लिजांचे रिन्युअल पयल्या पांवड्यार करपाचें सरकारान थारायलां। पयल्या पांवड्यार सेजाच्या एकाय लिजाचे रिन्युअलाची शक्यताय दिसना। सेजा गोवान खंय 9 लिजांची स्टॅम्प ड्युटी भरल्या म्हूण सुत्रां सांगतात। गोंय सरकार मात सेसाचे एकाच लिजाचे रिन्युअल करूंक शकता। मायनिंगेचो नेम 37 मोडून धेंप्याकडच्यान ट्रान्स्फर करून घेतिल्ल्या सेजाच्या 5 लिजांचे रिन्युअलाचो विचार जावचो ना। उरिल्ल्या 3 लिजांचो सरकार अभ्यास करतलो। सरकारान 9 लिजां खातीर सेसाकडच्यान स्टॅम्प ड्युटी घेतल्या। सुप्रीम कोर्टान मायनिंग बंदी काडून आतां 6 म्हयने जाल्यात। गोंय सरकाराचो मायनिंग स्थगितीचो आदेश मात अजून तस्सो आसा। मायनिंग लिजांचे एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्साचेर सस्पेन्शनाचो आदेशय तस्सो आसा। सुप्रीम कोर्टान राज्य आनी केंद्र सरकाराक कांय गजाली करपाक सांगल्यात। मात आतां मेरेन चडशा गजालींचेर केंद्र आनी राज्य सरकारान तितलेशें काम केल्लें दिसना। इतले मजगतीं सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ल्या समितीन गोंयांतले मायनिंग डंप हाताळपाचेर कोर्टाक रिपोर्ट दिला। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी। मोपा विमानतळाचो RFQ काढला। आतां विरोध करून कांयच अर्थ ना। मोपा विमानतळ जातलोच म्हूण पेडणेचो आमदार आर्लेकार उलयला। पार्सेकार म्हणटा मोपा विमानतळाचो सिंधुदुर्गाच्या लोकांक फायदो जालो जाल्यार तातूंत वायट कितें। दुसरे वटेन दाबोळे विमानतळार मुळाव्यो गजाली नात। पार्किंगाचो प्रश्न सुटना। सरकारान दाबोळेचेर दुर्लक्ष केलां। मोपा बांदूंक मेळचो म्हूण मुद्दाम केस तयार करतात म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळे उलयल्यात। दक्षिणेत एके वटेन दाबोळेक जाल्यार पेडण्यां मोपा खातीर दबाव तंत्र चल्लां। दोनूय वटेन आमदार मंत्री लोकांबरोबर सक्रीय जाल्यात। पेडण्यां आनी मांद्रेचे आमदार मंत्री मोपाचो प्रस्न घेवन मिडिया मुखार आयले। विमानतळाक जमीन गेल्ल्याक सरकार खासा पॅकेज दितलो म्हूण आर्लेकार उलयता। त्या वेळार आमी आश्वासन दिल्लें आनी आतांचे मुख्यमंत्री त्या वेळार विरोधी पक्ष नेता असले आनी निवडणुकीत आमचे प्रमुख असले तांच्यांनी आमी सगळ्यांनीच आश्वासन दिल्लें की 200 पासून प्रत्येक स्क्वेअर मिटरा फाटल्यान 200 पासून ते 400 पर्यंतचो पॅकेज आमी जांच्यो जमनी गेल्ल्यो आसात तांकां दिवपाचें आमी ठरयल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे आमी दितले। पार्सेकार म्हणटा सगळ्या मंत्र्यांचो खंय मोपाक तेंको। कॅबिनेटात विरोध आसा म्हणून हे अयोग्य आसा। शंका आसलो कोणूय विचारता। शंका 1-2 मंत्र्यांनी विचारली ही गोष्ट खरी आणि त्यामुळे त्या शंकेचे निरसन झाले आसा। त्यामुळे पुढे आणि तातूंत आणि मतभेद काय ना या विषया फाटल्यान पूर्ण
कॅबिनेट आणि पूर्ण शासन आसा. सिंधुदुर्ग हो आमच्या शेजारच्या राज्याचो जिल्लो. एखादी गोष्टीचो फायदो आमकां जाता आसतना जर तांकांय जाता आसा जाल्यार कांय बिगडना. सिंधुदुर्ग म्हणजे कोण पाकिस्तान न्हय. पाकिस्तानाच्या सुद्दां पळय संकट आयले तेव्हा आमच्या पंतप्रधानान सांगलां की मदत जाय आमची दिवपाची तयारी आसा. दुसरे वटेन गोवन्स फॉर दाबोळे ओन्ली बीजेपीचो दक्षिणेंतलो खासदार नरेंद्र सावयकाराक मेळ्ळे. दाबोळे विमानतळार मुळाव्यो गजाली ना. सरकार विमानतळाचेर दुर्लक्ष करता. मोपा विमानतळ येवचो म्हूण सरकार मुद्दाम केस तयार करता म्हूण GFDOचो आरोप. सावयकार म्हणटा तो खंय लोकां बरोबर रावतलो. सगळ्यांक विश्वासात घेवन सरकार फुडें वतलो. दाबोळे एअरपोर्ट आता जेन्ना सरकार म्हणटा दोन्ही एअरपोर्ट दवरतले जाल्यार दाबोळे एअरपोर्टाचेर बेसिक फॅसिलिटीज ना. सो हांगा आमकां एक डावट लागता की गव्हर्नमेंट फोट मारता काय कितें. दाबोळे आनी मोपा दवरता बरोबर आनी ते सांगता ती फोट गजाल. त्या दाबोळे बंद करपा आयल्या अशें दिसता. सामको गळो चेपून उडयला दाबोळेचो. नवो टर्मिनल बांदला म्हणून जायना. सो ते आर्टिफिशियल केस तयार करता मोपा एअरपोर्ट बांदपाक. आमी मुगे 8 जाण फॅमिली पोसपा जाय. मोपा एअरपोर्ट आमचो नाकाच. हांव मुगे बायल भुरगीं हांव मुगे लायव्हलीहूड मुगे टॅक्सी ड्रायव्हिंग म्हणटरी आमकां 100 जाणां जाय तें मॅक्झिमम जाय तें ओवरऑल कोन्न गव्हर्नमेंट मुखार कित्याक पळयता हें आमगेलें व्हडलें क्वेश्चन. आमचे पार्लमेंटाचें इलेक्शन जेन्ना जाल्लें त्या इलेक्शनाच्या टायमार हांवें खरें म्हणजे म्हजो स्टँड जो आसा तो स्टँड क्लियर केल्लो. हांवें सांगलें की आय एम फॉर दाबोळी आनी हें सांगता आसतना हो इशू खरें म्हणजे पब्लीक डोमेनान गेलो. इनफॅक्ट इट वॉज देर बिफोर द पीपल आनी तेन्ना हो इशू सगळ्यांच्या मुखार आशिल्लो. मोपा आसा दाबोळी आसा कितें जातलें आनी म्हाका दिसता इट वॉज वायडली डिस्कस्ड अँड नाव दॅट द पीपल हॅव वोटेड अस इन पावर. आनी हेज्या संबंधान जें कितें डिसिजन घेवपाचें आसा तें डिसिजन सगळ्यांच्या कन्सल्टेशनान जातलें. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर आनी सावियो डायस. कदंबाचे शटलाची तिकेट वाडल्या. शटल बसींची तिकेट किलोमिटरा फाटल्यान 30 पयशे वाडयल्या. कदंबा शटल पयलीं किलोमिटरा फाटल्यान 90 पयशे घेताली. आतां तिकेट किलोमिटराक ₹1.20 केल्या. म्हापशा पणजे पयलींची तिकेट ₹14, आतां ती 15 केल्या. पणजे मडगांव 30 वयल्यान 40, पणजे वास्को 28 वयल्यान 37, पणजे सांखळे 28 वयल्यान 34, पणजे फोंडे 25 वयल्यान 34, मडगांव सांवड्डे 18 वयल्यान 24 आनी मडगांव वास्को पयलीं ₹27 तिकेट आशिल्ली ती आतां 36 केल्या. कदंबाची तिकेट वाडिल्ल्यान 5 कोटीची येणावळ येतली म्हूण कदंबान गणीत केलां. घेवया एक विराम.